हांव ड्रायव्ह करून हळडेक वता आसतना म्हज्या सांगात आनी एक ह्या जागी आसलो. वाट्यार आमी पळयलें एक हळडेची स्त्री आमकां वळखीची लंकडाचो एक बोर रुखाडाचो एक बरो तिच्या माथ्यार दवरून ती चलोन आसली. आमकां तिची बिरमो दिसली. लगभग 3-4-5 किलोमिटर तिणें व्हांवून व्हरीची तिच्या घरा लागीं आसच्या इगर्जीक आमी वचोन आसल्या देखून आमी गाडी रावयली, जीप रावयलें आनी म्हळें तूं आमच्या जिपाचेर चड, ह्या गाडयेचेर चड. तिका बारी संतोश जालो. ती चडली आनी फाटल्यान बसली. इल्लें मुखार वता आसतना हांवें हारश्यांतल्यान पळयली ती कशी आसा गे म्हणून. म्हाका अजाप जालें. ती भितर येवन जिपाच्या सिटीचेर बसल्या तरी तिणें माथ्यार दवरलां तिचें लांकूड. देखून आमी जीप रावयली आनी तिका म्हळें तें लांकूड कित्याक तुवें माथ्यार दवरलां, तें सकला दवर. ती म्हणाली ना फादर, तुमी एक उपकार केला, म्हाका जिपार घेतलां आनी हांवें कशें हें लांकूड तुमच्या जिपार दवरून आनी की चड वत्तड आनी भार ह्या बोर तुमचेर घालचो. देखून हांवूच वयतां फादर. आमी कितलें सांगल्यार ती आयकली ना. अकरेक माथ्या वयल्यान काण तिणें उस्क्यार दवरले शिवाय तिणें धरणीर जिपाचेर दवरूं ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो, तुमचें सोवें आसो. भोवमुगाच्या देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर आसल्या आमकां देवाची कृपा एका मोगाच्या बांधांत एकवटायता. तर हो मागण्याचो वेळ आमी भोव आपुरबायेन करया. एक गीत आमी सर्वेर गावया आनी देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तेदना पियोंक दिलें. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तेदना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें, तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें, तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवें एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मोकारसून व्हरा, म्हजे खरें पाटलावदार जाया. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें, तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें, तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थोया. भोवमोगळा सर्गीचे बापा, सर्ग तुजें सिंहासन आनी भूंय तुजें पांयासन. सर्गार तूं वस्ती करताय तरी तुज्या भुरग्यांचेर रामा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. ह्या संवसारांत तूं आमकां दोळ्यांक दिसनाय तरी परतून परतून तुजो अनुभव आमकां दिताय. ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुजो अनुभव आमकां फावो करताय. तुज्या मोगान आमकां तूं राखताय, सांबाळताय आनी चलयताय. आनी ह्या भोव आपुरबायेच्या पवित्र घडये तूंच आमचे लागीं ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे उलयताय, तुजो संदेश आमकां दिताय. तर तुवें दिवचो संदेश आमी बरो करून आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक, त्या संदेशा प्रमाणे जियोंक आनी ह्या संवसारांत तुका मानता तसली आपुरबायेची वसवाडाची जिणी जियोंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां भोव मोगाचें न्हू. म्हजे प्रणाम म्हजे नामान आनी म्हजी आशिर्वादां तुमकां समेस्तां.
विविध जाग्यार आसात, विविध देशांनी आसात, विविध परिस्थितीन तुमी आसात, पूण मोगाच्यान आमी सांगाता मेळटा मागणें करूंक, देवाचें उतर आयकूंक. आनी आज आमकां मेळटा तें देवाचें उतर सांत मातेवाच्या वांजेलांत आवसोर 11 ओळ 20 आनी 8. Gospel of Saint Matthew chapter 11 verse 28. कश्ट तेल्यान म्हजे सरशी या, वजन वयतल्यान म्हजे सरशी या, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया, कित्याक म्हजें झू होवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. मोगाच्यानो स्वामी जेजू आमकां ताजे सरशें आपयता, आनी आपयता आसतना आमकां स्पश्ट जाता की सोम्याक म्हजें वजें तुजें वजें, म्हजी जडाय तुजी जडाय स्पश्ट तरान कळीत आसा. जडाय वजें म्हणटा आसतना आमकां उगडास येता. आमी थोडे फावटी वजें वोवयता. हांवें ल्हान आसतना भाताच्यो गोणयो वोवयल्यात. ह्या तांदूळ वोवयला माथ्यार, थोडे फावटी लांकूड वोवयलां. चड जडायेचें वजें वोवयता आसतना कितें जाता, माथ्याक भार पडटा, भर पडटा, आनी मात न्ही गोमटेक भर पडटा, गोमटेच्या हाडांक बोट पडटा. थोडे म्हणटात जडाय व्हांवन व्हांवन म्हजी गोमटेची हाडां जरलीं वा मोडलीं. बुजांचेर भार पडटा, भर पडटा, पाठीच्या कण्याचेर, पेंगठाचेर, पाठीच्या कण्याच्या हाडांचेर भार पडटा. मात न्ही जायती जडाय वोवयल्यार, जायतें काम केल्यार तरणाट्या प्राय जाता आसतना धोंपरा गांठी जरतात, पांयांची हाडां जरतात, सगळ्या कुडीक एका तराची दबाव पडटा, देखून कूड अस्कत जाता. जशें कुडीच्या हाडांक आनी कुडीच्या विश्व्यांक जडाय वोवयल्या वरवीं, भौतीक जडाय वोवयल्या वरवीं दबाव पडटा, वत्तड पडटा आनी भर पडटा गी, तशेंच आमकां आध्यात्मीक रितींनी दबाव येता, वत्तड येता, मानसीक रितींनी येता, भोगणांनी तो येता. आनी असल्या वत्तडा थावन, असल्या दबावा थावन स्वामी जेजू म्हाका आनी तुका विशेव दिवंक, संतोश दिवंक, शांती दिवंक, समाधान दिवंक, सौकासाय दिवंक आनी बरी भलायकी दिवंक आशेता. एक फावटी हांव आंध्र प्रदेशांत मिसांव वावर करनासतना एका हळ्ळेक गेल्लो, आनी थंयसर आमची महिंद्राची एक पोरणी जीप आसली, पिकअप वॅन म्हणटात. फाटल्या कुशीन सामान घालूंक कितें जाता, ह्या घुंवन बसोंक जाय. मुखार आसलेल्या ड्रायव्हराक आनी कुशीन आसल्यांक मात्र सारकें बसोंक जाता. हांव ड्रायव्ह करून हळ्ळेक वता आसतना म्हज्या सांगात आनी एक याजाकी आसलो. वाट्यार आमी पळयलें एक हळ्ळेची स्त्री आमकां वळखीची, लंकडाचो एक बोर, रुकाडाचो एक बोरो तिच्या माथ्यार दवरून ती चलोन आसली. आमकां तिची बिरमत दिसली. लगभग 3-4-5 किलोमिटर तिणें व्हांवून व्हरीची तिच्या घरा लागीं आसच्या इगर्जीक आमी वचोन आसल्या. देखून आमी गाडी रावयली, जीप रावयलें आनी म्हळें तूं आमच्या जिपाचेर चड, ह्या गाडयेचेर चड. तिका बारी संतोश जालो. ती चडली आनी फाटल्यान बसली. इल्लें मुखार वयता आसतना हांवें हारश्यांतल्यान पळयली ती कशी आसा गे म्हणून. म्हाका अजाप जालें. ती भितर येवन जिपाच्या सिटीचेर बसल्या तरी तिणें माथ्यार दवरलां तिचें लांकूड. देखून आमी जीप रावयली आनी तिका म्हळें तें लांकूड कित्याक तुवें माथ्यार दवरलां, तें सकला दवर. ती म्हणाली ना फादर, तुमी एक उपकार केला, म्हाका जिपार घेतलां आनी हांवें कशें हें लांकूड तुमच्या जिपार दवरून आनीक चड वत्तड आनी भार ह्या बोर तुमचेर घालचो. देखून हांवूच वयतां फादर. आमी कितलें सांगल्यार ती आयकली ना. अकरेक माथ्या वयल्यान काण तिणें उस्क्यार दवरले शिवाय तिणें धरणीर जिपाचेर दवरूं ना. म्हाका जेन्ना स्वामी जेजू म्हाका तुका म्हणटा, हे या तुमी कश्ट केल्यानो, वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. आमी समया ते आयल्या, आमी क्रिस्तांव जावन आसा. आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, गुमगार घेता, साक्रामेंत आमी घेता,
तरी आमचें ओझें थोडे फावटी आमी संपूर्ण तरान समयाचेर घालूंक आमी इन्कार करता. सांत पेद्रू तरी ताच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 7व्या वळीर म्हणटा, सर तुमची खंत हुस्को तुमचो भार ताचेर घालात, तो तुमच्या विशयान जतन घेता. आमचो दबाव, वत्तड, मोतीचो, काळजाचो, आत्म्याचो, आमच्या भितरल्या जिवाचो जर तर आमी समयाक समर्पण दिना, समयाचेर तो घालिना आनी सवकासाय अनुभव करिना, जशें भौतीक जडाय वयल्या वरवीं सवकास तकलेच्या हाडांक, गोमटेच्या हाडांक, भुजांक, पाठीक, आंगाक भर पडटा की त्याच रितीन आमकां आध्यात्मीक रितीनी भर पडटा. देखून आमी म्हणटा सबार जाणांक दबावाची पिडा आसा. मानसीक दबावाची पिडा म्हळ्यार डिप्रेशन आमी म्हणटा. वेन यू आर प्रेस्ड डावन यू वील गेट इन टू डिप्रेशन. मानसीक तराचो वत्तड, दबाव, भोर तूं वजें तूं वयता आसतना मानसीक तरान भोगणांनी आनी तुज्या भितरल्या जिवांत तूं कश्टताय. म्हाका तेन्ना उडास येता, एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें ह्या दिसांनी देवाक हरगां आनी होगलाप दिवंक. ती आयिल्ली सबार वर्सां पयलें, लगभग 1-2 वर्सां पयलें हांगासर रेतेर करूंक ती हांगासर आयिल्ली. आनी ती रेतेर येता आसतना घोवाक विशेश ब्लड प्रेशर आनी डायबिटीसाची पिडा, बायलेक डायबिटीसाची पिडा, काळजाची पिडा, मात न्ही तिका काळजाचें ऑपरेशन सयत जाल्लें. आनी दोगांय म्हणटली फादर आमी वाचना. आनी बायल तरी विशेश तरान हांव वाचना फादर, हांव वाचना. आनी भुरगीं आयल्यांत पूत आनी धूव काजाराची प्राय तांकां जाल्या. दोगांयकी 30 वर्सां उतरल्यांत आनी दोगांयकी सारकें काम ना. आनी विचारता आसतना ते म्हणटात फादर आवय हुशार ना, हांवें घरसण कशें वयचें. आनी आवय केदाळे म्हणटा हांव मरतां आनी हांव वाचना. बापूय म्हणटा हांव ही पिडेस्त, म्हाका ब्लड प्रेशर वाडलां, म्हाका डायबिटीस जाता, हांव ही वाचना. आनी देखून दोगांय भुरगीं एका तरान मानसीक जाल्ल्या बरीं शिकल्यान ती ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकप ती शिकल्यान पूण कामां वचोंक जायना. तांचे थंय आमकां दिसता उठोन दिसता मानसीक दबाव, मानसीक वत्तड, डिप्रेशन, सॅडनेस आनी सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम्स चक्रां ती. आनी थंयसर हांवें तांकां म्हळें एक रेतेर करा तुमी बरी जातात. सुरवेर ती वपली ना तरी हांवें तांकां भरवोसो दिलो तुमचें जिवीतच देव नव्यान रचन करूंक आशेता. देव तुमकां विशय दिवंक आशेता. देव तुमकां संपूर्ण सवकासाय दिवंक आशेता. येया तुमी सम्या लागीं. अकरे ती वपली आनी तांणी एक बरी रेतेर केली हांगासर. आनी रेतेर करता आसतना कितलो तांकां संतोश आनंद जालो म्हणून ना. आनी अकरेच्या दिसा तांणी साक्षी दिली. म्हजे कडेन वेता आसतना सांगलें देवान आमकां सवकासाय दिली फादर, देवान आमकां विशय दिलो फादर, देवान आमकां गूण केले फादर, आमचें कुटुंबा जिवीत नंदन केलें फादर, खंडीत जावन देव आमच्या संगत आसा. आनी ती आतां आयिल्ली ती म्हणटा ताजे उपरांत सबार फावटी हांगासर रेतेर ती आयली. आनी ह्या फावटी येता आसतना ती 4 जाणां आसलीं. ह्या फावटी पुताक एक आजो जाला, पुताक ती बायले सांगता, धुवेक एक आजो जाला, धुवेच्या घोव सांगता हांगासर आयल्यान. आनी ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आनी ती म्हणटात हांगासर आसतना देवान दिलें देवाचें उतर इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 21 10 बोड आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 ह्या उतरां द्वारे देवान तांकां सवकासाय दिली. भिये नाका हांव तुजे समें आसा, खबर नाका हांव तुजो सर्वेस्पर देव, हांव तुका खटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां. आनी त्या कुटुंबाचे हर एक लोसांत म्हणटा तेच देवान आमकां म्हळें भिये नाका, खबर नाका, हांव आसां तुज्या सांगात, तुमच्या सांगाता, हांव तुमचो सर्वेस्पर देव, हांव घटाय दितां. आनी तांकां घटायेची गरज आसली. कित्याक आवय तिच्या आवय बापायच्या कुशे विरोध काजर जाली. तिचो घोव एक अक्रिस्तांव, उपरांत तो क्रिस्तांवय जाल्लो, पूण तिच्या घरच्यांनी तिका केदाळें म्हणलें तूं तरी आतां आमकां आमच्या विरोधासान काज जाल्यार आमच्या घरा येवन तुजें तोंड सयत पळोवनच. पण सबार वर्सां उपरांत इल्लें काज जाल्या उपरांत तांच्या बद्दल इल्लें शांती समाधान जालें, राज्य संधान जाली. ती घरा गेल्ली घोवा सांगता. जाल्यार ती घरा गेल्ल्या वेळार आमच्या घरांनी थोडे फावटी सोरो आसता, तशें त्या घरांत सोरो पियेली. सोरो पियेल्या उपरांत त्या आवयचो बापूय पियेल्या उपरांत जावं या म्हणलो खंय तूं म्हज्या घरा बगल्या परतून येशी जाल्यार पळय हांव तुमकां शिराप घालतां, तुका आनी तुज्या बायलेक, तुमच्या भुरग्यांक हांव शिराप घालतां. आनी त्या दिसा त्या घरांतल्यान पाटी आयिल्ली, परतून ती वचोनात. उपरांत गेल्ली त्या बापायच्या मरणाक मात्र. देखून ह्या घोव बायलान ती एक चिंताप त्या आबान बापायन मरता आसतना शिराप घाला.
त्या शिरापा वरवीं आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच बरकत जायना, त्या वरवीं आमकां जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना. दोगांय काम करून भुरग्यांक तांणी ल्हान व्हड केलें, पूण तांची चिंता एकच, आमकां शिराप आसा. आनी ताजे वयल्यान जायते कुटुंबांत भाव भयणी तांकां एकल्याक माट मंत्राची संवय आसली. देखून हांचे चिंता बसलें गोबायलाचेर, तांणी कितें माट मंत्र केला, कसली दुश्ट सकत धाडल्या, देखून आमकां बरें पडना. भुरगीं कश्टांनी म्हणल्यार बरी शिकली, पूण केदाळ्या अपवाची यांच उतर. आनी पिडेन पडल्या वेळार, डायबिटीस आयिल्ल्या वेळार, काळजाची पिडा आयिल्ल्या वेळार तांची चिंता पेशंत कोणेंय माट केलां, कोणेंय दुश्ट सकत धाडल्या, कोणेंय पितीसपणाची सकत धाडल्या, आनी मातनी आमकां मालगाड्यांचो शिराप आसा अशें सांगून तांणी भुरग्यांक ही शिकल्यारी भायर वचोन काम करूंक सोडूना. तुमी भायर गेल्यार आमकां कोण आसात. आनी असल्या वेळार हांगासर देवाचें उतर तांकां नव्यान सकत दिवंक लागलें. इसाया प्रवादीचो बूक 43 दुसरी ओळ. ह्या उतरांद्वारे देवान तांकां बुजयलें, धैर्य दिलें, नव्यान रचन केलें. आयजाया चॅप्टर 43:2. तूं उदकांतल्यान गेल्या रे, हांव तुजें सवें आसा. तूं उज्यांतल्यान पाशार जाल्यार तुजें सवें हांव आसतलों. उदाक तुका बुडोवंक शकचें ना, उजो तुका नाश करूंक सोडचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुज्या सांगात आसा. हे देवाचें उतर तांकां धैर्य दिवंक लागलें. आनी हांगासर तांकां स्पश्ट जालें, देव तिजे कडेन उलयलो म्हणटा ती आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या वेळार. ड्युरींग द इनर हिलींग सेशन देव तुजे कडेन उलयलो आनी म्हणालो, तूं कित्याक तूं मरताय म्हणून तुज्या भुरग्यांक भायर वचोन कामाक वचोंक दिनाय, हांव तुज्या सांगात आसा, तूं मरनाय, तुका लांब हांव दिता. तुज्या घोवाकी देवान म्हळें, तूं नवस क्रिस्तांव जालाय, म्हाका तुवें तुजो सोडवणदार म्हणून स्विकार केलाय, हांव तुज्या सांगात आसा न्ही, तुका लांब हांव दिता, मात न्ही तुज्या भुरग्याक बायलेक लांब हांव दिता. तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवनचे भाग हांव फाव करता, तुज्या भुरग्यांक दोगांयकी कामाक धाड. आनी हांगासर मोगाच्यान देव तांचे लागीं उलयलो. आयजाया चॅप्टर 43:4. इसाया प्रवादीचो बूक 43 ओळ. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक, हांव तुजो मोग करता, तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता, तुज्या बदलाक हांव जिवाक दिता. हें देवाचें उतर तांकां अशें बगलें की देव तांकांच म्हणटा, तुमचें कुटुंब म्हाका मोगाचें. तुज्या बापायन तुमकां शिराप घाला जावं पुरो, तो शिराप तुमकां लागना, कित्याक ताणें पियोन बेबदो जावन देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभाव काल येवन तुमकां शिराप घालो, देखून तो शिराप तुमकां लागना, तो शिराप ताकाच लागता. कित्याक कोण तुमचेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, कोण तुमचेर शिराप घालता तांचेर हांव शिराप घालतलो. हो शिराप तुमकां लागना. तुमी म्हजेर भात्तेनी विस्वास दवरल्या पुरो, तुमच्या जिवितांत वर्ते आजापां विजमिता, वर्ते विचित्रां तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभव करतले. देखून ही रेतेर करून गेल्या उपरांत तांच्या घरांत मागणें आयलें. मागणें येता आसतना समियाचो अनुभव जालो. समियाचो अनुभव जातना एकामेका बगसून माया मोगान जिवंक सुरू केलें. पयलें गाळी शिराप दिवन झगडून जियेतली, केदाळे पयत पुस्तक वाचून ती जिवंक सुरू केलें. तांच्या कुटुंबांत कोण तांकां तांचे विरोध असलें, तांच्या घरा सयत वचोन तांचे लागीं राजी जावन खलतेपणान तांचे लागीं उलोवन तांच्या सांगात माया मोगान जिवन तांकां सयत हांगासर तांणी रेतेर हाडूंक सुरू केलें. आनी भुरग्यांनी कामाक सोदना करतना बऱ्यांतलें बरें काम एकल्या बेंगलोरांत, एकल्या दुबय मेळ्ळें. आनी दोगांयकी बरें काम मेळटा आसतना देवान तांचेर आशिर्वाद केलो. हरी एका सनवारा म्हणल्यार बरी हांगासर सनवाराचे रेतेर घेतली. आतां पुताकी बरी सैरीक जाली, धुवेकी बरी सैरीक जाली, आनी उपरांत दोगांय काजर जाली. आतां ती 4 जाणां आसली, आतां 6 जाणां जावन हांगासर आयल्यान मातनी आतां 2 जाणां वय सून आनी धूव दोगांय वय गर्भेस्तीण जावन आसा. तांकां बेगीनच आतां भुरग्यांचे देणे सयत जावचें आसा. देखून हांगासर देवा गर्गांनी होगलाप दिवंक आयल्यान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पयत पुस्तक कितें म्हणटा म्हाका न्हू, वय म्हजें दूख देवान संतोशान बदल्लें, म्हजें दूख देवान संतोशान बदल्लें. किर्तनाचो बूक 30:11 ओळ. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 30:11. म्हजो वेळाप तुवें नासांत बदलिलाय, म्हजें गणीय वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी सोम्या लागीं वता आसतना मोगाचें न्हू, सोमी आमकां लागीं सरता. देखून आमी सोम्या लागीं 1 मेट काडटा आसतना सोमी 10 मेटां काण आमच्या लागीं येता. देखून जकारियाच्या बुकान 9 वळीर आमी अशें वाचता. जकारिया चॅप्टर 9:9. उल्हास कर, आनंदान उडी मार ये जेरुसलेमाच्या धुवे, तुजो देव सर्वेस्पर तुजेशी धांवन धांवन येता. म्हणजे सर्वेस्पर देव मोगाच्यान आमच्या जिवितांत येता आसतना उल्हास, संतोश, आनंद आमकां दिता. देखून पळया दैवी कुल रेतेर मंदिराक कितलीं जाणां हांगासर रेतेर करूंक येतात. व्हडा संख्यान हांगासर सनवाराच्या रेतेर येतात, वस्तेच्या रेतेर येतात. आयतारा सांजे रेतेर सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा पर्यंत आसता. त्या रेतेर वेळार देवाचें उतर
हांगासर कितले अपुर्बेन विविध तरान 8 जण याजक हांगासर आसात. 8 जण याजक विविध तरान दैवीक रेतेरी मंदिर मुल्की हांगासर ते रेतेरी दितात. आनी तिसऱ्या दिसा हांगासर एकामेका बुक्सूंक राजीक जावन सगळ्यां खातीर मागोवंक सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक देवाची कृपा जण घेतात. बरें कुमसार जातात. आंतरीक बरी भलायकी जण घेतात. ताचे काळजां जाल्यार घाय सगळे देव पेकयता गूण करता नव्या जिविताची कृपा दिता. देवा लागीं संबंद दवरूंक मागणें करचें म्हळ्यार केवळ आमच्या गरजां खातीर मागचें न्ही, मुखार देवा लागीं संबंद दवरूंक देवाक आपणाचो बाप करून घेवन आनी देवाचो भुरगो जावन जिवोवंक हांगासर देवाचें उतर तांकां रुपांतर करता आसतना सुटका सोडवण ती जोडटात. हरी एका देंवसराच्या कोटेपणाच्या दुश्ट सगळे जिवितांत असल्या हरी एका अडखळीचेर तांकां सयत मातनी देंवसरा सैतानाक हुकूम घालून सयत तांकां कृपा मेळटा. आनी उपरांत हांगासर पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जावन पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मेळ्ळ्या वेळार देवाची उतरां पवित्र पुस्तकांत आसलीं आपुर्बेन समजून घेवन आपल्या जिविताचें मिसांव कितें, आपल्या जिविताचो फुडार कितें, आपल्या जिवितांत कशें आपणान शिस्तेन जियेजय मावल्या प्रकार जियेजय एक मिसांव दोन खण घेवन जियेजय देवाचेर पातयेनी दोन तिरासाणेन जियेजय हें हांगासर तांकां उगडापें जाता. आनी तेच नामकाचें न्हू तांचें जिवीत पृथ्वे वयर पृथ्वेचें मीठ जावन संवसाराचो उजवाड जावन बदलता. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 119, 70 आनी 1 वळ. Psalm 119 verse 71 देवाचें उतर म्हणटा म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले कित्याक तुजे कायदे हांव शिकोवंक लागलो. सबार जाण मोगाच्या नांव रेतेरी घेतात मागण्याक येतात कित्याक येतात कित्याक तांच्या जिवितांत एक ना जाल्यार एक कश्ट येतात, एक ना जाल्यार एक तत्वार येता, एक ना जाल्यार एक समस्या येतात. तेन्ना तीं देवा लागीं येतात. कित्याक देवा लागीं येता आसतना देव तांकां तांच्या दबावांतले तांच्या वत्तडांतले भायर काडून देव तांकां देवाचेच कायदे शिकयता आनी खरेपणी तांकां तो सवकास रुपांतर करता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें तर थंयसर 8व्या वसरांत 11व्या वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 11 समयान जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार समयान जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयलो तसो सर्वेस्पर देव तुमकांय तुमच्या विनाशी कुडींत तुमकां अविनाशी करतलो. कितल्या अपुर्बेचीं उतरां. देवाचो पवित्र आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय वस्ती करता म्हज्या भावा भयणी. जेन्ना आमी एक बरी रेतेर करता देवाचें उतर आमी वाचता आयकता ध्यान करता नियाळ करता तेन्ना आमच्या भितर आसलो देवाचो आत्मो आमी क्रियाशील करता. ह्या देवाच्या आत्म्याक आमचेर प्रभाव घालूंक ह्या आमकां संपूर्ण तरान ताच्या नियंत्रणा खाला हाडूंक आमकांच आमी ताका समर्पण दिता. तेन्ना आमचें जिवीत चड आनी चड अविनाशी जावन त्या सासणीक जिविताच्या अविनाशीपणाक त्या सर्गीच्या जिविताच्या अविनाशीपणाक आमी सवकास तयार जाता. अशें मोगाचें आमकांच आमी देवाच्या हातान समर्पण दिता आसतना देव आमकां कुडीची बरी भलायकी दिता, माथ्यातान पांयां पर्यंत मोतीची बरी भलायकी दिता, काळजाची बरी भलायकी दिता, जिविताची बरी भलायकी दिता. मातनी आमच्या जिवितांत व्हरतो मान सन्मान देव आमकां फोव करता. म्हाका उगडास जाता ह्या दिसांनी एक याजक म्हज्या लागीं ताचो अनुभव सांगून आसलो. तो याजक जालो आनी उपरांत घरा गेल्ल्या वेळार ताचे एकलो शेजारी ग्रेस्त मनीस तो पयलीं हांव ताका म्हणटालो की तूं सेमिनारीक वचनाका पळया तुज्या सांगाता शिकलो म्हजो पूत ताका हांवें हायस्कुला पडटा आसतनाच ट्युशनाक धाडलें. दोतोरनी सयत धाडूना, इगर्जी धाडूना, मिसाक आयतारा सयत वचना जाल्यार व्हडणी म्हण सोडलें. ताच्या बदला शिकपाचेर ताणें ध्यान घेतलें. देखून 10व्यांत तो हाय डिस्टिंक्शन काडलें. ताणें मोर दॅन 95% मार्क्स काडले 10व्यांत. PUCंत ताणें डिस्टिंक्शन काडलें मोर दॅन 95% सायन्सान. देखून उपरांत तो बरें इंजिनियरींग शिकलो. शिकता आसतना वय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी NIT केंचो शिकलो आनी शिकलो. मातनी शिकता आसतनाच ताका बरें काम मेळ्ळें आनी ताच्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकोवंक हांवें ताका अमेरिका धाडलो. थंयसर शिकोवन आतां ताणें ताचे एक PhD सयत केला. व्हडल्या कंपनीन तो काम करता, जाय परत्या जडटा. व्हडलें सयत घर ताका आसा, रावळेर आसा, जागो आसा, जाय तितलें इन्वेस्टमेंट आसा. तूं कित्याक एक जाग जावंक गेलोय, कितें फ्युचर आसा तातूंत, तुका कितें मेळटा तें अशें सांगता आसतना ह्या पात्रापा बारी बेजार जातलें न्ही. जाल्यार तो शेजारी दायजी देखून ताका बेजार जावन असो म्हणटा म्हणटालो तें बरें तुज्या पुताक हांव बरें मागतां, तुमकांय कुटुंबाच्या सगळ्यां बरें मागतां. जावं दी तो अमेरिकान बरें काम कर आसूं दी. तुमी अमेरिका गेल्यार थंयसर सगळें पळोवन आयल्यार तें संतोश.
परतून परतून वसा येया तुमकां एक अवकाश. आनी तेन्ना ताणें म्हळें की तुंय अमेरिका गेल्यार म्हज्या पुता लागीं वच थंयसर थंय सगळें तुवें पळयत म्हण. पण तो हो पाद्र्याक म्हणलो हांव एक मिशनरी पाद्र, हांव हळड्यान हांगासर वावर करता, म्हाका अमेरिका वचोंक अवकाश मेळचो ना, मेळ्ळ्यार खंडीत जावन हांव थंयसर वचून ताजी भेट करता. पूण ह्या म्हणटा ह्या दिसांनी तस बापूय ह्या पाद्रा कडेन रोडोन आयलो की आनी म्हणालो की फादर तुमी मागा म्हजे पासत, मागा म्हज्या भुरग्यां पासत. आनी पाद्रापान विचारलें कितें जालें, तो अमेरिकान कसो आसा? म्हज्या पुताक हांवें बरें शिकप दिलें, जायतें उंच शिकप दिलें, जायते पयशे आस्तपदीक जडलां, परगांवांत आसा, पूण तो काजर जावं मात्र आयकनातलो, काजर जायना म्हणटालो. पूण ह्या फावटी आमी अमेरिका वयता आसतना आमकां कळीत जालें ताणें थंयसर कोणाकी एकल्याक सांगाता दोवन काण गेला आनी तो काजर जायना म्हणटा मात न्ही, तो क्रिस्तांव भावार्थ ताणें सोडला, मिसाक वचना, मागणें रजार कांयच ना. ताज्या बदलाक ताज्या घरांत ताणें बोंबे दवरल्या, बोंब्याची पुजा तो करता. देव बिरान्ना मात न्ही, आमकां तो म्हणटा देवच ना म्हणटा, मात न्ही आवय बापाय सयत मान गौरव तो दिना. ताज्या बदला तो म्हणटा पप्पा मम्मी तुमकां थंयसर मंगळुरांत जाय परती आस्तबदीक आसा, तांतू तुमी संतोशान रावा, जाय जाल्ल्या बरें रावा, हांव म्हजे इतल्याक हांगासर म्हाका जाय तशें रावतां. देखून तीन दुखांत खंतीन बरोवन पाद्रा पाड्या म्हणटात की मागा फादर. आनी उपरांत म्हणटात की आतां कळ्ळें तुवें यासक जाल्लें कितलें बरें जालें, तुज्या जिवितांत कितलो संतोश आसा, आनंद आसा, देवाचें मिसांव तूं करनासाय. हांवें सूख केली, म्हज्या भुरग्यांक शिकप दिलें, संवसारी सवलती सगळ्यो दिल्यो, पूण देव बिरांत आनी देवाचें उतर तांकां हांवें दिवंक ना. तर मोगाच्या भावा भयणी, जर तर ह्या संवसारांत सगळें आमी जोडले म्हणजे त्या आनी आमचो आत्म होगडायलो जाल्यार कितें फायदो? देखून सोम्या लागीं येता आसतना सोमी आमचो पयलें आत्म बचाव करता आनी सांगता सोर संगती तो आमकां फोव करता. पूण ही जाणवाय मोगाच्या न्हू, ही सगळ्यांक मेळना. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 25व्या वळीर आमी वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 25. सर्गा संवसाराच्या धन्या बापा, हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता, ह्यो संगती बुतवंतांतावन आनी जाणट्यांतावन लिपोवन तुवें ल्हाना भुरग्यांत हे उगडापे केल्ल्या खातीर. पळया प्रेज द लॉर्ड. देव मोगाचें न्हू, कोण पळय जायते हांव शिकला, जायतो ग्रेस्त हांव बुद्धवन म्हणटा, तांचे तांव देवाच्या रासाचे हे अपुरबायेची सतां, अपुरबायेचे घोट लिपयता. आनी कोण आतां उगडापे करता? उपरांत आमी वाचता 20 आनी 7 वळीर. बापा शिवाय पुता कोणी वळखना आनी पुता शिवाय आनी कोणें बापाक ते उगडापे करून खुशी वेल्या ताचे शिवाय कोणूच ही सतां जाणा जावं शकना. तर मोगाचें न्हू, बापान ओडल्या करीत आमी जेजूसरशी येवंक शकना, बापान विसरल्या करीत. देखून मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका बापान विसलां, तर मोगाचें न्हू त्या बापाच्या आपोण्याक आमी पाळो दिवया. आमकांच आमी ताका समर्पण दिवन ताचे सरशी वेता आसतना सर वत्तडांतले, सर दबावांतले आमकां सुटका मेळटली आनी सर्गींच विशेव सर्गींची सवकासाय निरंतर आमी अनुभव करतले. तर दोळे धांपया आनी मागणें करया. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, आमकां हर एकल्याक आमच्या कुडीच्या वत्तडांतावन दबावांतावन आमकां सुटका लाभय. जर तर कामाचो दबाव आसा, व्यापार वहिवाटाचो दबाव वत्तड आसा, ह्या काजारी जिवीत असो, कुटुंबा जिवीत असो, आमच्या त्या देव आपोण्याचो आमी करच्या जबाबदारीचो वत्तड आसा, तांतले आमकां निवार. मात न्ही जायते जाण आमचे भाव भयणी सगळ्या संवसारार मानसीक दबाव केला आसा. सबार जाणांक राती न्हीद पडना, मतीन कितें कितें चिंता येता, नाना तरांच्या मानसीक पिडे वरवीं कश्ट जातात, तांकां सुटका लाभय बापा. आनी सबार जाणांक काळजांत भोगणसो वत्तड आसा, नाका जाल्लीं भोगडां येतात, निरासपणाची, देजेस्परपणाची, बेबदे जाल्यात, वायट सवयांक वळख जाल्यात, आपणा इतल्या वायट करणी करतात, हेरांचो फायदो जोडटात, सोरपणां करून वायट करण्यो करून जियेतात. बापा तांकांय तुज्या स्वताचो उजवाड तांकां लाभय बापा. तांकांय तुजे सरशी पाटी आपण हाड बापा. तांकांय सवकासाय लाभय बापा. तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल, बेसांव घाल बापा. सगळ्या संवसारा असल्या सर पिडे आसता पासत, कश्ट जाल्या पासत, समस्यांत आसल्या पासत आमी मागता बापा. विशेश जावन दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत वांटेल जावच्या सर म्हज्या भाव भयणीचेर, तुज्या भुरग्यांचेर बेसांव घाल बापा. तांच्या सर गरजा प्रमाणे तांचेर बेसांव घाल म्हण आमी तुजे लागीं परतून मागता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी, आमेन. प्रेतुमेचे रोस दिवचे मीठ तुमी, ताचे सरी जाल्ली तुमची जावजिणी. बरेंपण बरें मन दाखोवन उतरां करण्यांनी
वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मोगाचें न्हू परतून आमी सांगाता मेळटा पर्यंत सर्वेस्पर देव तुमकां संपूर्ण परिपूर्ण आशिर्वादांनी भरो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.